मोगाचनो तुमकां सर्वांक हांव बरो दीस मागतां. हांव भयण प्रिती रोड्रिगस सिद्धकट्टे सान पात्रीक समर्पिल्ल्या पिरगजेची आनी माउंट रोझरी हेल्पर्स ऑफ माउंट रोझरी कॉवेंटाची धर्मभयण. ह्या घडये म्हज्या देवा पवण्याचो अनुभव तुमचे मुखार हांव वांटूंक खुशी पावतां. म्हाका उडास येता पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान अब्राहमाक आपयतना म्हणली ती उतरां, तुज्या देशांतलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो तूं भायर सर आनी हांव धाडटां त्या गांवाक तूं वच. अशें तूं जातलोय म्हजो आशिर्वाद. ह्याच प्रमाणे देवान म्हाकाय म्हज्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच रचलां, विंचलां, आपयलां ताच्या सेवेक म्हूण सांगूंक संतोश भोगता. आनी म्हाका दिल्ल्या मिसावांत हांवें एक आशिर्वाद जावंचाक ताणें म्हाका नेमलां. म्हज्या देवा पवन्या विशीं हांवें एक जड्याक घालची तर म्हाका ल्हानपणानूच सिस्टर जावया म्हूण भोगतालें. कोणेय तूं मुखार कितें जावंक अपेक्षिताय म्हूण विचारल्यार म्हजी जावप जावन नासली हांव मुखार सिस्टर जाता म्हूण. हांव 3ऱ्या क्लासीन शिकतना म्हज्या फिरगजेची दोतोन शिकोवंक आलंगार माउंट रोझरी थावन धर्मीक भयण्यो येताल्यो. तांच्या पास्टोरल कामा संगी तांणी जेजूची वळख म्हाका दोतोनेन शिकोवची आसली. न्हयच केवल बगार उतरांनी पूण करण्यांनी ती शिकयतना तांची म्हाका चड वळख जाली आनी तांचे थंय म्हाका चड आकर्शण भोगलें. आनी आयताराचे उपरांत ती म्हज्या घरा भेट करताली आनी म्हजी आशा ती सुफळ जावंचाक म्हज्या कुटुंबा सोबेन थोडो वेळ बसोन अशें म्हज्या शिकपांत आनी फुडें हांवें सिस्टर जायचें म्हूण तांणी म्हाका चड उत्तेजन दितालीं. फुडें म्हजें 7व्या वर्गाचें शिकप हांव संपल्या उपरांत म्हजी देवा पवण्याची जिणी हांवें जियोंक गट निश्चय केलो आनी म्हाका हें चिंताप चड आनी चड दसूंक सुरू जालें. हांवें देवा लागीं मागलें, देवा तुजी खुशी तर एक दीस म्हाकाय ह्या सिस्टरां बरी सिस्टर कर म्हणून. आनी ह्या सिस्टरांनी म्हजी वळख चड आनी चड धरूंक सुरू केली आनी तांणी म्हाका म्हज्या घरा येवन सांगूंक सुरू केलें, जर तुका 8व्या वर्गांत हांव शिकोवंक मन आसा, तुकाय आमचे सोवें आमच्या बोर्डिंगांत जागो आसा, तुवें येवन तुजें शिकप थंयसर मुंदासियेत म्हूण. अशें 8व्या वर्गांत हांव म्हजी वस्ती माउंट रोझरी संस्थ्यान जाली. 8व्या वर्गांत हांव 10व्या वर्गा पर्यंत ह्या संस्थ्यान हांव शिकल्या उपरांत म्हज्या फलितांशाक हांव राखतालीं आनी अशें हांव राखता आसतना म्हजें फलितांश आयलें आनी हांवें देवा लागीं मागलें, देवा 3 वर्सां हांवें ह्या संस्थ्यांत सिस्टरां सांगाता रावलीं, तुका खुशी आसा तर म्हाका तूं तुज्या मिसावांक विंच म्हूण. आनी देवान म्हाका खंडीत विंचलें आनी म्हज्या आवयक आनी बापायक हांवें सांगलें, पप्पा आनी मम्मी म्हाका एक सिस्टर जायचें म्हूण भोगता, तुमची अभिप्राय आसा गी म्हूण. आनी तांचीं उतरां हीं जावन आसलीं, आमकां तुमी दोगांच भुरगीं आनी दोगां भुरग्यां पैकी एकल्यान मनी देवाच्या सेवेक वचचें म्हूण. ही तांची अभिप्राय म्हाका खुशी जाली आनी अशें हांव सिस्टर जावंक भरती जालीं. म्हजें सुरविलें 2 वर्सांचें PUC शिकप हांव शिकल्या उपरांत 6 वर्सांची धार्मीक जिणेची तरबेती हांवें मेळान जोडली आनी 2018 मेयाच्या 2 तारखेर हांवें म्हजें प्रथम समर्पण केलें. फाटल्या 6 वर्सांनी म्हाका दिल्ल्या मिसावांत सोम्याचें मिसाव हांवें केलें आनी आतां म्हाका हांव एक धार्मीक भयण जावन शाश्वतपणी सोम्याचें काम करता म्हूण सांगूंक संतोश भोगता. वय मोगाचनो, देवाचें आपोवणें जावन आसा एक विशेश आनी निर्दिश्ट देणें. तें केदाळा कोणाक मेळटा आनी केदाळा फावो जाता म्हूण सांगूंक असाध्य. म्हजे बरी तुमकांय साबारांक देव तुमच्या शिकपा वेळार जावंक पुरो, तुमच्या कामा वेळार जावंक पुरो आपयतलो. हें आपोवणें केदाळाय तुमी ना म्हणूं नाकात. भागार सदांच देवाच्या ताळ्याक तुमी काल्तिमान घाला आनी जेन्ना तुमकां देव आपयता तर
आमचो मेळ हेल्पर्स ऑफ माउंट रोझरी रोझर मायेची सेविका आमचे गडनर बाप मॉन्सिंजोर एडविन सी पिंटो श्रेष्ठ वडील सिस्टर सुनीता डिसोजा सर रोझर मायेच्यो सेवाकी आनी तरबेती आंतरराष्ट्रीय उमेदवारी तुमकां मोगान येवकार दितली आनी आमची शारोतीन रोझर माय तुमकां आपल्या मांतांत वेंगून धरतली. आज म्हाका तुमच्या मुखार एक धार्मीक भयण जावन उबें रावूंक वरतो संतोश भोगता. प्रत्येक जावन म्हजे सांगता म्हजींच 4 जाणां सांगाती भयणी आसात. ह्याच सोमारा म्हणजे ऑक्टोबर 7 तारखेर आमी आमचें शाश्वत समर्पण सर देवप्रजे हुजीर करतले हांव. ह्या घडये तुमची मागणी आमी आशेतांव आनी आमच्याय मागण्यांत तुमचो उगडास दवरता म्हूण आमी बसयता. म्हज्या देवा पवन्या बरीच तांकांय देवान आपयलां आनी ती आज देवाक तांच्या देवा पवन्या खातीर अर्गां दितात. आमकां 5 जाणां भयणींक ह्या पाळक्या दिसाच्या पुणशेताक आपोवन एक अवकाश करून दिवन आमचे खातीर मागिल्ल्या गवळी बापांक सर कार्मेलीत येसर भावांक आनी तुमकां पाळोक दिसाच्या भक्तिकांक आमी आभारी जावन आसा आनी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें देवा पवने आखेर करच्या पयलें उगडास म्हाका येता आयच्याच शुभ वर्तेंतलीं तीं उतरां. पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावरडी थोडेस देखून मागया आमी पिकाच्या धन्या लागीं धाडचाक साबार वावरडी. अशें जेजू क्रिस्तान आराम केल्ली ही पवित्र सभा जिवाळ उरतली आनी बळवंत जातली म्हणलो म्हजो आनी आमचो सर्वांचो बरो असो. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.